अंदू चड प्रमाणात शेतांची लागवड करतल्यांक रोख 1 लाख रुपयांचे इनाम दितले अशी घोषणा शेतकी मंत्री रवी नायकान केली। शेनवारा फोंड्याच्या शेतकी विभागाच्या नव्या इमारतीच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत मंत्री उलयतालो। शेती उत्पन्न बागायती उत्पन्न जावपाचें वेगवेगळे फळावर उत्पन्न आज डिमांड आसा। आज सगळे तरेचे 5 स्टार हॉटेलांनी डिमांड आसा। आज खूब टुरिस्ट येता जी फळावर जाले जायत फळांकय डिमांड आसा। हे सगळे तरेचे करचे आनी कितें जाय आमकां आमचे कडेन कसली नवी सवलती जाय ते आमी डायरेक्टरांनी सांगचे ते प्रमाणे आमी सरकाराक करून घेतात आनी ती आमी लोकांक दिवपाचे प्रयत्न करतात। आनी ही आयज ही बिल्डिंगेचें फावंडेशन घातलां म्हाका बाब खांडेकरकार 1 वर्स भितर करतलो खंय तूं आनी बरें जाता मरे डायरेक्टर झाला 1 वर्स भितर करतलो म्हणून फास्ट करता मरे गुड बेगीन मारी जावनी तेन्ना हेजे आमच्या हे ऑफिसांतले सगळे हे फोंड्या तालुका खातीर आनी आमी गोंयभर आमी सगळे कडेन लोकांक मदत करपाक भोंवता चालू आसा। आनी आमचो डायरेक्टर जो आसा ते खातीर खुबशे प्रयत्न करता की लोकांनी बेनिफीट घेवचे आनी हे शेती वाडोवची। हे आसा आमी इवन आमचे सगळ्या जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहात तांकां सुद्दां आमी तुमी एरिया वाडयात आनी आमी तांकां इवन तांकां सांगलां आमी प्रायज दिता म्हणून जो कोण चड वाडयता ताका आमी कितें दिता 1 लाख टोटल 1 लाख तांकां आमी प्रायज मागिल्ले पयशे दिता म्हणून सांगलां की तेणी शेती वाडोवपाक भोंवचे आनी जर कोण वाडयता चड ताका प्रायज आनी ते डेट आमचो डायरेक्टर घेतलो त्या प्रमाणे आमी तांकां हें वाडोवपाक आमी मदत करता।